मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी बिना तो पे जाएंगे, पानी बिना तो पे जाएंगे। मैंने इतका प्रकाश का कोरगाची ना कुशे सुट्टी गो। हा केन्नाच्यान येयला तू? खूप दीस जाले. हा पहिले तुम्ही खंय आसले? वयले पट्टान कोण म्हणून पट्टा नळे पट्टा हा थंय नळे पडटा. हा हा मागीर तुमकां हांगा खेळोंक बिळोंक मेळटा का कमी आहा जागो? कमी आ जागो. ही कुडशे 70ची बालवाडी. हे बालवाडीचे नळे आनी मद्यार पडपाक लागले म्हणून बायनूच स्वता जावन भुरग्यांच्या बऱ्या वायटाचो विचार करून बालवाडी गांवांतल्या ह्या घरात शिफ्ट केल्ली. घर म्हळ्यार हे ल्हानशे कुडीत, मात ही सुवात भुरग्यांक पावना, तांकां खेळूंक मेळना. ते कण्णी म्हणून पडो लागले. मदीत पडली एकदा. ती अशी सायटीक म्हाजे पायल आसली, म्हाजेर पडटली आसली. हांव तितके उबें जालें सायटीक गेलें आनी म्हाजे मेजार पडून ते बायलेचेर पडली आनी तिच्या पांयाचे मातशें रगत येयल्लें. मागीर आमी शिफ्ट केली, कित्याक लागून भुरग्यांचेर पडत जाल्यार भुरग्यांचो प्रॉब्लेम न्हू. हे घरात बालवाडी शिफ्ट करून 7 म्हयने जाले, मात बालवाडीची स्वताची सुवात जाग्यार घालपाचे कोण नांव घेना. आतां जानेराच्यान आमी आमकां सांगलेलें कशें तुका रोकडी दिता, मे म्हयन्याचे सुटयेन करून तरी दिता म्हणटा. ती सुटी 1 म्हयनो आमची गेली, तितून ना. मागीर आतां कशें कळटलें आतां केन्ना ते करतले ते. हे सुवातेर घुसमट मारान भुरग्यांक नाका शिवड. भुरगीं सरकारी बालवाडी सोडून खाजगी केजींनी वचपाक लागली. जाग्याचो प्रॉब्लेम तो आमकां खूब बरो आसलो. म्हणजे आतां एक भुरगें सुद्दां न्हू हांगा म्हणून थोडे दीस रावले आनी हे बालवाडीन आपूण वचच ना म्हणून लागले आनी ते पळय ते आतां केजीन वयता. अशें गो प्रॉब्लेम जाता न्हू. ते बालवाडीन कित्याक व्हरना काय म्हणून लागले. पयलीं येयल्ले ते 8 दीस भुरगो तो आनी हांगा तेका ना आई घेवन तेजी बसली थंय तो बसत ना आला. आई किलेंच करूं लागलो. तेच बालवाडीन व्हर. आमी कशी बसयतली ते बालवाडीन. हे कुडीत सुवात कमी आशिल्ल्यान बालवाडीचे हेल्पराक गलगलाक आयिल्ले मूळ बालवाडीचे सुवातीतूच स्वता धोको पत्करून भुरग्यांक खाण जेवण करून हाडचें पडटा. हांगासर येता आमी आनी नाश्ता करता आनी घेता आनी वयता. कित्याक पडात म्हणून भंय दिसता न्हू. ती चान्सच ना थेवच्या सामान व्हरोंक परत गॅस थेवच्या इल्लो सरू म्हाका. आतां बेगीन पास न्हिसतो कोणी येता आनी करून घेवन वयता. पूण बाई बी न्हिसतो कोणी म्हाका हें जाता न्हू. थी भुरग्यांक बघतलो काय हांगा नाश्ता करूंक येतलो. जे घरात सध्या ही बालवाडी चलता तांकां भाडें ना. आमी तांकां 2 म्हयन्या खातीर दिल्ली भुरग्याच्या बऱ्यापणान. आतां कितके म्हयने जाले चालू आहा? 6 म्हयने. ते नळे बी पडात म्हणून दिल्ले न्हू भुरग्यांक. तुमकां भाडें बिडें अशें काय मेळटा? ना. थंयच्या आमदारा कडेन हें खातें आसूनय कुडशेच्या भुरग्यांक वाली ना. आमचे 70चे हे आमदार आणि विश्वजित राणा आमचे मिनिस्टर आसा त्याच खात्याचो. पूण आमी इतके सांगले तेका बाबा आमची ह्या बालवाडी पडटा. 10 फावटी तरी सांगले बाबा आमची बालवाडी पडटा, मातशें लक्ष घालून. टेंडर जाला आनी तेका हें दिवना, एप्रुवल गावला पूण ऑर्डर दिवना. तर बाबा लक्षच घालिना भितर. तेन्ना बाबान लक्ष घालचें बेगीन करून. भुरगीं आसा ती भायर बसता, लोकांच्या अंगणान बसता आनी तांकां चान्स ना. इतक्या भुरग्यांक कंट्रोल करूंक जायना न्हू. आनी खाद्य आसा तें कुसता भितर बालवाडीन. थंय तेंचे आमी जी बालवाडी दवरल्या न्हू थंय तांकां खाद्य दवरपाक जागोच ना. सरकारी कारभाराक विटून भुरग्यांनी ही बालवाडी सोडून प्रायव्हेट केजींची वाट धरली. भुरगीं आनी बायलां कल्याण खातें जागे जाता म्हळ्यार ते बालवाडीत घालूंक भुरगीं शिल्लक उरता काय दुबाव. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.